आयची दोबाजीक परब आनी विशय मनांत धरून आयच्या जोवाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटल्या उतरासून प्रोत्साहन घेवया. पवित्र आत्मो घेयात. ही जेजूची उतरां आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्या विशीं केल्ले भासावणेचो उगडास कोत्ता. जेजू आपल्या शिसां सांगाता निमाण्या जेवणार बसलोलो आसतना तांकां पवित्र आत्मो भासायता. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पावटयतलो. तो बापासून निपसोता आनी देवा संबंदीन सोत उगडापें कोत्ता तो आत्मो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पवित्र आत्म्याच्या बोळा वरवीं बिणे जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना म्हूण सांत पावलू आमकां सांगता. तशेंच पवित्र आत्म्याची वेगवेगळी आत्मीक देणी, वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो आनी वेगवेगळीं कामां हाचो म्हत्वाचो हेतू म्हणल्यार पवित्र सभेच्या फायद्या खातीर वो पवित्र सभेचे मिसांव फुडें व्हरूंक म्हूण सांत पावलू आमकां उगडास कोत्ता. आयचे पयलें वाचप दोन दुतांच्या इतिहासांतलें घेतलां. ह्या पुस्तकांत पवित्र सभेची सुरवात वो जल्म आनी वाड कशी जाली ती आमकां वाचूंक मेळटा. 50व्या दिसाचे परबेचो संदर्भ आनी आयचे पयलें वाचप पवित्र आत्म्याचे देणे आनी पवित्र सभेचो जल्म हाचे मदें खोल संबंद आसा तो दिसून येता. सांत लुकास हें कांय वस्तू वरवीं दाखोळ कोत्ता. पवित्र आत्मो शिसाचेर देऊन येवचे आदीं पेद्रूच्या फुडारा खाल जुदासाचे सुवातेर दुसरो दोनदूत मात्यासाक विंचून काडटा आनी रिकामी जाली सुवात भरून दोन दुतांचो आंकडो आदले परी 12 कोत्तात. दर एका पवित्र सभेच्या वांगड्यान तिच्या मिसावांत वो कार्यांत म्हत्वाचो वांटो वो जबाबदारी आसा हें वळखून घेवंक गरज. पवित्र आत्म्याचे देणे आमच्या फायद्याक न्हय पूण पवित्र सभेचे मिसांव फुडें व्हरूंक वो साकार करूंक दिला म्हूण समजूंक गरज. जंय आमी आसा, जंय आमी भोंवता, जंय आमी वावर कोत्ता, थंय आमचे जिविताचे देखी वरवीं काळजीदार सोम्या जेजूचे गवाय जावन पवित्र सभेचे मिसांव फुडें व्हरूंक गरज. तर पवित्र आत्म्याच्या बोळान आमी जिवाळ आनी हुर्बेवंत क्रिस्तांवां जावंक आनी जेजूक साक्षी दिवंक ह्या मिसाचे समारंभणेंत देवाचो आदार आमकां मागुया.